हेल्थ सर्विसीस. सभापती महाशय, आरोग्य सेवा संचालना खातीर 838 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, दक्षिण गोंयांतले 50 बेड आयुष इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल 24-25 वर्सां पुराय जातले. भलायकी मुळावी बांदावळ सुदारीत करपा खातीर एनेक्शर ए म्हणून जोडिल्ल्या प्रकल्प राज्यभर घेवपाचें थारायलां. त्या खातीर वट्ट भांडवल 55 कोटी रुपयाची पुरवण केल्या. राष्ट्रीय आयुष मिशन एडॉलसंट एनिमिया, मदर एंड चायल्ड हेल्थ केअर हाचेर लक्ष केंद्रीत अभ्यास हातात घेवपाचो तशेंच प्रायमरी हेल्थ सेंटर शिरोडा हांगासर आयुष ऑप्थॅल्मिक ओपीडीचो प्रस्ताव हांव मांडटां. एनेक्शर एन म्हणजे बेतकी प्रियोळ ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 30 कोटीचो प्रोजेक्ट, प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोळे 21 कोटीचो प्रोजेक्ट, प्रायमरी हेल्थ सेंटर कुर्तोरी 21 कोटीचो प्रोजेक्ट, प्रायमरी हेल्थ सेंटर पोरवोरी इट इज एन लँड एक्विजिशन ऑलरेडी कंप्लिटेड प्रोविजन केल्लें आसा. प्रायमरी हेल्थ सेंटर मार्मागोवा वास्को हाकाय प्रोविजन केल्लें आसा आनी वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे आनीकूय प्रोजेक्ट आसात. सभापती महाशय, डेंटल कॉलेजी खातीर 75 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, गोवा डेंटल कॉलेज हांगा भेट दिवपी नागरिकांक कश्ट उणे करपा खातीर हांव ओपीडी विभाग डिजिटल करपाचो प्रस्ताव मांडटां. गोवा डेंटल कॉलेज खाला सॅटेलायट क्लिनीक अपग्रेड करपाचो तशेंच भौशीक भलायकी दंत चिकित्सेचो पदव्युत्तर अभ्यासक्रम गोवा डेंटल कॉलेज हांगा सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटां. गोवा डेंटल कॉलेज आनी हॉस्पिटल पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांक रावपा खातीर वसतिगृह बांदपाचें काम ह्या वर्सा 15 कोटी रुपया खर्च करून पुराय जातलें. इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅट्रीक अँड ह्युमन बिहेवियर. सभापती महाशय, IPHB खातीर 82 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, केंद्रीय मजतीन बांदिल्ली नवी 100 खाटांची सुविधा 24 वर्सांच्या निमाणे मेरेन सुरू जातली. ह्या सुविधेचो ज्येश्ठ वाग बालरोग वाड तशेंच दादले आनी बायलां खातीर मानसोपचार ICU आनी तशेंच मानसीक दुयेंतां कैद्यां खातीरय वार्ड आसतले. सभापती महोदय, मानसीक दुयेंतां खातीर डे केअर सेंटर 24 वर्सां मेरेन निमाण्या मेरेन सुरू जातलें. दुयेंतीक ताच्या उदरनिर्वाहा खातीर योग, सुतारकाम, बेकरी, फुलां तयार करप, छापणावळ, हस्तकला, भरतकाम, मेणवत्ती अशा विविध कुशळटाय आधारीत वेवसायीक कार्यावळी शिकयतले.